इतलं प्रीती दित आशिल्ली. तागेले चेडूं अगदी सुंदर आशिल्लें आनी प्रत्येक एक आकर्षण करता आशिल्लें. आनी चेड्याल एक शरीर म्हळ्यार एक लोणी इद्दे तितलें मोव आशिल्लें. असल चंद खंय पळयलें नाशिल्लें लोकांना. प्रत्येक लोक इतलें आकर्षण जाता आशिल्ले. आनी गांवचे पुरा लोक तांगेले सकाळीं जावचे पयले हे चेड्याल दर्शन घेवन मुखार तांणी दिवस सुरू करता आशिल्ले. तशें आशिल्लें एकचक्र ग्रामांत प्रत्येकलेलें एक जीवन म्हणलें. अशीच अदय पंडित आनी पद्मावती तांणी बी इतले चेरडाले अटॅचमेंट इतले आसक्ती आशिल्ले. एक मिनिट बी चेरडाक पळयनाशी तांकां उरचें जालें. इतलें तांकां प्रीत आशिल्लें. तेन्ना अदय पंडित तो खंय वता थंय ताका घेवन वता आशिल्लो नितायक. खंय मार्केटाक गेल्ले ताका निताय घेवन वता आशिल्लो. खंय गद्दे तोटा गेल्ले ताका निताय घेवन वता आशिल्लो. आनी खंय न्हंयन तूं न्हांवचे गेल्ले ताका घेवन वता आशिल्लो. अशें करून इतलो प्रेमान तो शिवाय दुसरें जग ताणें पळयलें नाशिल्लें. तितलें तांकां तागे सांगता कितलो आसक्ती इतली प्रिती तांकां आशिल्लें. तेन्ना अशी अशी निताय व्हड जाता. व्हड जाल तशी आईल पेल चडूं आसन ती खेळचा वता भायर वता रान्ना वता. तांगेले खेळ म्हळ्यार मेन खंयचे उरता तागेले फ्रेंड्सां सांगती खेळ म्हळ्यार ड्रामा करचे नाटक करचे. ताका मस्त आवडटा नाटक करच्याक. ते फ्रेंड्सां सांगती उठून थंय ते नाटक स्क्रिप्ट बरोवचे धरिले ते डायरेक्ट करचे धरिले आनी कोण कोणा रोल कोण कोणा दिवचे म्हण उठ्ठू ताणें नितायन करचे. आनी केन्ना केन्ना विंगड देवाले अवतार दशावतार करता आशिल्ले. कशी वरा अवतार नरसिंह अवतार अशी विंगड अवतार करता आशिल्ले. आनी केन्ना कृष्णाले जन्माचे अवतार बी ताणें करता आशिल्ले. कोणाक एकाका कंस म्हण ताणें हें करता आशिल्ले. अशी विंगड अवतार करता आशिल्ले. एक वेळ अशी जालें तांणी रामलीला म्हळ्यार मस्त प्रीती आशिल्ले नितायक. तेन्ना रामलीलाचे केन्ना तांणी रामलीलाचे हें करचे. रामलीला आयली की तांणी लक्ष्मणाल पात्र तांणी घेवचे. लक्ष्मणाल पात्र रोल तांणी करचे. आनी विंगड लोकांक एकल्याक रावण करता एकल्याक हनुमान करता आनी एकल्याक सुग्रीव करता आनी एकल्याक राम करता. अशें करून विंगड लोकांक तांगेले पात्र दिता. आनी चलो आमी आजी रामलीला वयर करया म्हणून ते दिवस रामलीला वयर अगदी सुंदर नाटक जाता. ते नाटकांत नितायन लक्ष्मणान रोल घेतलेलो आसता. तांतू एक युद्धाचे एक संदर्भ आसता. तेन्ना युद्धा वेळार तांणी तांगेले बाण म्हळ्यार कशी बाण म्हळ्यार कमला फूल उडोवचे. सांज चडू तांणी कमला फूल उडोवचे ते बाण तांगेले. तेन्ना रावणान केन्ना तो रावण जाल चल्ला आशिल्लो तो ते कमला फूल उडयता तेन्ना ते नितायले छातीर येवन पडटा. तेन्ना छातीर येवन पडली की ते निताय बेशुद्ध जावन पडता. तेन्ना बेशुद्ध जावन पडली की पुरा चेडूं भिवन वता ती हे ड्रामा विसरून वता ती. हो ताका उदक घालता ती ताका जागयता ती अरे कसं जालें उठ 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 म्हण हाल ना तो एकदम हें जावन वता. तेन्ना चेडूं भिवन वता ती. तांणी घरा वचून अदय पंडित आनी पद्मावती तांकां घेवन येता ती. आनी पळय कसं की जालें ताका वतना अचानक अशी बेशुद्ध जावन पडलो म्हणटा ती. तांणी बी पद्मावती ओडोडान रडचें लागता ह्यो कसं जालें हो कसले अशी बेशुद्ध पडला. वचा वचा तुमी वैद्य घेवन येया म्हणटा अदय पंडिताक. ना वैद्य वळखी तांकां चेडूं आवड घालता अरे आमगेलो ड्रामा आनीक जालो ना मो आमी आनीक बाकी आसा आमगेलो ड्रामा म्हण. ते एक्चुली कसं जाल्लो उरता ते रावणान लक्ष्मणा मारले नंतर लक्ष्मण बेशुद्ध जाता. ताज नंतर हो हनुमान आसा तागेले डायलॉग आशिल्ले तो विसरून वता. हाणें नितायन बेशुद्ध जालें की तो ಒಟ್ಟು विसरून वचून नर्वस जावन वता. तेन्ना ताका ते वैद्य म्हणलें की ताका उडक आसता अरे अरे आतां म्हगेलो डायलॉग आसा म्हणून सांगता. अरे हांव हनुमानो हांव म्हगेले लक्ष्मणाक हांव वांचयता. लक्ष्मण म्हगेलो प्रितीचो हांव ताका हें घेवन येता हांव संजीवनी बुटी घेवन येता म्हणटा. वैद्य आपयता वैद्य विचारता हाका कसं करचें म्हण. तेन्ना वैद्य सांगता संजीवनी बुटी हाडका ते कैलाश पर्वतार आसा म्हणटा. हो वचून हांव आत्तां वचून घेवन येता म्हणटा. वचून कैलाश पर्वता वचून एक पर्वत उखलून येता आनी ताजे वयरी हें घेवन येता आनी ते वैद्य दिता. पळय हांवें तूं म्हाका खंयचें म्हण कळना तुची सोदून घे संजीवनी बुटी म्हणटा. तेन्ना तो वैद्य जाल चल्लो ते पाल्लो इतलें हें करून धाडोन रसू करून हाका नितायक पिवयता. ते पिवयलें की निताय जाग जावन येता. नट्टू लोक भारी खोशी जाता ती. अरे हे कितले ड्रामांत इतलो मग्न
इतलं बेशुद्ध जाऊन गेलो वचरलो, इतलं मग्न म्हण. तशीची नित्यानंद प्रभू आमके एक एब्झॉर्प्शन हे शिकयत आमकां. आमगेले जिवनांत, आमगेले आध्यात्मिक जिवनांतू, आमगेले देवाल स्मरणांतू, आमगेले जपांतू कशी एब्झॉर्प्शन आमी दवरता म्हण. तशी इतले ड्रामांत इतलें एब्झॉर्प्शन उरता. हे बाकी लोक ಒಟ್ಟು पळोवन, गांवचे लोक पळोवन भारी विचित्र जाता तांकां. हो कोण हो, एक साधारण मनुष्य म्हण दिसना. कृष्णाले अवतार की कितें म्हणटात एक संशय येता. तेन्ना अशी अशी निताय 12 वर्सां जाता. 12 वर्सां जाल तशी एक दिवस तांगेले घराक एक संन्यासी येता. अधई पंडित आनी पद्मावती घरा संन्यासी येता. आनी संन्यासी सांगता की हांव एक तीर्थयात्रे भायर सरल्या, म्हाका एक असिस्टंट न्हय तो येता, आयल की अधई पंडितांनी ताका भारी बरे आतिथ्य करता ती. यो बस बस म्हण. तो सांगता आज हांव तुगेले कसं मागच्या आयला म्हण. तेन्ना हा जायता तूं कसले माग ना, आज मगेल भाग्य दिवस म्हण लागता, हांव कसले मागल्यार दिता म्हणटा. तेन्ना वयवे तरी म्हाका तुगेले पूत जायी म्हणटा, म्हाका निताय जायी म्हणटा. ते आयकून अधय पंडितार एकदम एक गुडगू आनी मेंच पडल्यावर जाता म्हणटा पळय तशी हळदेर एक कसं की एक ताका व्हड आघात जालशे जाता. तेन्ना जाल्यार उत्तर दिवन जाल्या. हे कालाक एक संन्यासीक एक गौरव दिवचे म्हळ्यार ताका एक उत्तर दिवचें म्हळ्यार भारी एक जीव दिवचे किंता व्हड हें आशिल्लें. तितलो सन्मान आशिल्लो त्या टायमार. तेन्ना तो जायत म्हणटा. तेन्ना तो भितर येता, पद्मावती निमगिता. तो एकदम स्तब्ध जावन वता, ताका कसं करता म्हण कळना. तेन्ना ताणें केन्ना बी अशी विचार केलो ना की निमाय सोंड म्हाका, नितायक सोंड म्हाका उरका पडटलें म्हण. तेन्ना भितर येवन पद्मावतीक निमगिता, पळय आमगेले चेडवाक, आमगेले एक चेडूं, ते चेडवाक मागच्या हो संन्यासी आयले, आमी कसं करचें म्हण. ते टायमा पद्मावतीन ऑलरेडी पुरो आयकल्लें उरता तांगेले संभाशण कसं तांणी म्हणलें म्हण. तिका मस्त दुख्ख जावन अशी खांबशी राबिली उरता. तिगेले दोळ्यांतल्यान अश्रू धाराकार जावन येता उरता. तेन्ना मस्त दुख्ख जाता. जाल्यार अशी माती हालयता जाल्यार आमगेले हें धर्म दिवका म्हण काही उरलें ना. तेन्ना अधय पंडिताक कळता की हा, आतां आमी उत्तर दिवन जाल्या, आतां दिवका हें देवालें कसलें एक प्लॅन उरतलें म्हणून दिता. तेन्ना संन्यासी ताका दिल्ली की उडले ताका घेवन वचून सोडटा. तेन्ना नंतर अदय पंडित आनी पद्मावती एकदम शॉक जावन ते एक घडया भितर इतलो व्हड हें जालें न्हू. आमगेले पूत आमगेले हातांतल्यान गेलो न्हू. एक पूत आशिल्लो, आमी केन्ना आज वरेन ताका एक दोळे रेप्पे धामताले तितलो वेळ वरेन आमी ताका पळय नाशिल्ली. जाल्यार आतां कशी उरचें तागेले शिवाय म्हण मस्त दुख्खांत बुडून वता. तेन्ना हें वट्टू न्यूज गांव भर कळटा लोकांक. अरे हो एक संन्यास येयला खंय, निताय घेवन गेलो म्हण. तो लोक धांवन येतात गांवचे लोक पुरा. अरे अशी कशी निताय घेवन गेलो म्हण. तेन्ना तांणी येवन रडता ती मस्त. आनी अधय पंडितांनी पद्मावती सांगता ती तुमी काही बेजार करनाका. ती आमी आत्तां वचून त्या संन्यासीक घेवन येता. ती खंय आसले ताका सोदून घेवन येता ती. आनी ताका हाण घेवन आमगेले चेडवाक ताका दिता ती म्हणटा. हो निताय इतली सान आसा, ते निताय घेवन वचून तो कसो करतलो. आतां संन्यासीक सेव करचें म्हळें आसल्यार तागेले वस्त्र धुवका, आनी तागेले खातीर रांदप करता, तागेलें आयदन धुवका, तागेले खंय खंय वतना तागेले बॅग की तागेले पोटली की घेवन वचता. कशी वतलो हो इतलो सान. म्हगेले चेडवा वट्टू कळटा तो व्हड आसा, ताका एकदम हें आसा, ताका हांव दान दिता म्हण. प्रत्येक लोक गांवचे तांगेले चेडवा सांगता अरे म्हगेले चेडो दी, म्हगेले चेडवा हांव दिता, निताय घेवन यो, आमकां निताय जायी म्हण. तांगेले हांत कळटा तांगेले चेडवाल किंता जास्ती प्रिती तांकां नितायल वर आशिल्ली. आनी तेन्ना पुरा एकचक्र गांवां भायर वरें वचून सोदता ती ते संन्यासीक. ताका मस्त दुख्ख जाता ते संन्यासी ते वरें थंय वचून गेले उरता. तेन्ना तांणी वापस येता ती. आनी हांकां एक पेसिफाय करचें एक सांगतात तांणी की तांणी एक बरें बरें जेवण आनी करगेन येता ती अदय पंडित आनी पद्मावती देवी इतले दुख्खांत तांणी स्तब्ध जाल्लो उरता. कोणा लेगीत तांणी उलयना ती, कसले एक उद्दां पिना ती, एक आहार घेना ती. मस्त दुख्खांत विरांत तांणी उरता ती. तेन्ना तांकां मस्त तांकां पेसिफाय करता ती. ना तुमी हें करा, आमगेले चेडवा पळयात, हें निमायक आमगेले चेडवान पळया, तुमी कसो जाल्यार करा मेगेल्या चेडवाल सांगता तिका, आमी कांय निमगूच येना ती म्हण सांगता ती. जाल्यार तांणी कांय उलयना ती. अशी अशी दिवस वता. इतले 3 म्हयने वता. अधय पंडित
आणि पद्मावती देवी त्यांनी काही हे करणार ती जेवण करणार ती उद्दावरे पिणार ती 3 महिन्यानंतर त्यांनी देहत्याग करून सोडतात त्यांना हे एक खूप आघात जाता जे एकचक्र ग्रामाचे लोकांक गावचे लोक तांकां सहन जायना एक तरी निताय आमकां सोण गेलो त्यानंतर आनी अधय पंडितांनी पद्मावती देवी आमगेले एक देवाल समान आशिल्ली तांणी सोण गेली तांकां मस्त दुःख जाता ते विरहांत तांकां थंय रावच्याक जायना पुरा गांवचे गांव लोक तांणी गांव सोण एक चक्र सोण थंयच्यान वतात भायर सावन वचून सोडतात एक चक्र गांव म्हणले खाली एक डेझर्ट शे जाता ते कोणीय उरना ते तेन्ना ಅದ್ ನಂತರ ಹಂಗ ನಿತಾಯಿ हे ಸನ್ಯಾಸಿ लेगी वचून संगती वता विंगड होली प्लेसेस वता हे एक भारताचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण म्हळे 4 दिशेन तो तागेली संगती यात्रा करता एक भारी कुशेरी तो वता सन्यासी संगती वता आसतना बी ताणें कसले दुःख दाखयल ना जाल्यार ताका गोत्त आशिल्लें मुखार वचून म्हाका चैतन्य महाप्रभूक मेळच आसा आणि तागेले संगती मागेल प्रचार करचे आसा हांव हांगा येयला उद्देश तेची चैतन्य महाप्रभूक हांव असिस्ट करता म्हण येयलो म्हण तशी मुखार वचून अशी 14 वर्स ट्रॅव्हल करता विंगड प्रयाग वाराणसी विंगड प्लेसार वता त्यानंतर वृंदावन येता वृंदावनान बी मस्त काळ तो उरता वृंदावन एक भारी एक आनंद येता ताका वृंदावनान तो अशी 14 वर्स अशी तीर्थयात्रा करता कडेन मुखार वचून एक तागेले गुरूक मेळटा तागेले गुरू उरता लक्ष्मीपती तीर्थ लक्ष्मीपती तीर्थाक ते फूल दिवस एक तांकां एक सपन पडटा ते सपनान तूं तांकां बलराम येवन सांगता हल्लेक एक सांज चेल्लो तुगेले घेवचें आसा ते चेल्लेक तूं दीक्ष दिवका आनी ते दीक्षा मंत्र वरें तागेले कान्नान सांगता लक्ष्मीपती तीर्थान कान्नान तो सांगता तागेले सपनांत तेन्ना हेर दिवस सकाळीची तो चेल्लो येता तो चेल्लो येयला तशीच इतलो खुशी जाता ताका पळोवन इतलो आनंद जाता एक म्हणून तागेलें एक दिव्य एक दर्शन ताका जाता आनी तो सांगता की अशें अशी म्हाका एक सपन आयिल्लें आनी तो बलराम येवन म्हाका सांगलें तुका दीक्ष दिवं का म्हणून तेन्ना निताय सांगता ताका गोत नाशिल्ले वरी तो करता तो बलराम म्हळें तोच ताका काही गोत नाशिल्लो यो हयवे म्हाका तरी तुगेलें दर्शन तुगेलें दीक्ष दी म्हण तागेले दीक्ष घेता आणि बलरामान तागेले कान्नान कसन ते मंत्र सांगिल्ले की ते सेम मंत्र निताय आता तो नित्यानंद प्रभू जाता नित्यानंद प्रभूले कान्नान तो सांगता तशीच मुखार वचून अशी आता मुरलीधरचरण प्रभू आमकां सांगतले की कशी चैतन्य महाप्रभू सांगती तो असिस्ट करता म्हणून जाल्यार चैतन्य महाप्रभून केन्ना चैतन्य महाप्रभू आनी तांकां 12 वर्सांचे फरक आशिल्लें चैतन्य महाप्रभून केन्ना तागे येवन मेळ बरें तो स्वता जावन चैतन्य महाप्रभू सदूच्या गेलना आनी ताका मेळचें बी गेलना तितले न्हय चैतन्य महाप्रभून ताका आज्ञा दिल्ली शिवाय ताणें प्रचार वरें ताणें सुरू केलना इतलें ताका चैतन्य महाप्रभूले एक भक्तिभाव आशिल्ले हरे कृष्ण तर मुरलीधर चरण प्रभू तुम्ही कंटिन्यू करा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका अति सुंदर जावन तुम्ही नित्यानंद प्रभूला सणपणाचे सांगिल आसा तुमच्या मुखारविंदातून आणि की ऐकूया म्हणून दिसत आशिल्लें जाल्यार 15 मिनिट दिवन सगळ्यांक हे अवसर दिला भागवत पुराणाक मस्त मस्त धन्यवाद चैतन्य महाप्रभूला एक नित्यानंद अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र सार्वभौम भट्टाचार्य तंतु चैतन्य महाप्रभुలని नित्यानंद गुणगान जप्तस श्रीमान नित्यानंद चंद्राय नमः इन्वोकेशन मंत्रस तदनंतर म्हणतस त्यांनी नित्यानंदम अहम वंदे कर्णे लंबितमौक्तिकम् चैतन्याग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतलम् नित्यानन्दम् अहं वन्दे कर्णे लम्बितमौक्तिकम्
चैतन्याग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतलम्. उनके मूल चाशस्तिल तो गमणीयत हरि बोल. हरे कृष्ण प्रभु म्हणूया. जयत माता जी. हरि बोल. नित्यानंद अहं वन्दे कर्णिलंबित मौक्तिकम् चैतन्याग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतायम्. आणि कोणाकडे ट्राय करू का म्हणसवा. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ यस ट्राई माता करो. हरे कृष्ण. नित्यानन्दम् अहं वन्दे कर्णे लम्बितमौक्तिकम् चैतन्याग्रजरूपेण पवित्रकर्तो भूतलम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सुरेर सांगता सच की मी त्याला दंडवत नमस्कार असं अति सुंदर जावन अशी चंद्र रूप अशिला श्रीमान नित्यानंद प्रभूक मायरी उपास रिपीट करता असं त्यांनी सार्वभौम भट्टाचार्य की आव चैतन्य श्री नित्यानंद प्रभूला गुणगान करता असं आणि तांगल मुखार नमस्कार करता असं कोण त्या नित्यानंद प्रभू अति सुंदर जावनशील त्या नित्यानंद प्रभू पद्मा फुल्लाल तसल कानु कन्नारी एक पावळेचे रिंग घालनो ऑर्नामेंट घालनो अशील त्या नित्यानंद प्रभूला आणि तंगेला त्यांनी कसं स्वीकार केलेला साक्षात गौरांग महाप्रभूला अन्न जावनु ये लील्यांतू भाग घेवचेक. आता माताजीन सांगल्या सनपणांतू मायरी कोणाला आदेश नतिला गौरांग महाप्रभूला आदेश नतिला त्यांनी कसले कर नी म्हणून अन्न जेवो जलेरी त्या रोळारी असलेरी त्यांनी चैतन्य महाप्रभूला आदेश आणि अनुग्रह नतिला कसले मुखार सुनवर नी म्हणून इतमळे सांगता सार्वभौम भट्टाचार्य की त्यांनी पूरा लोक आणि सकलो जीव जातांका शुद्धीकरण करूक प्रयत्न केलेला असा म्हणून आम्ही अति सुंदर जावन तंगेले लीला मुखार सुया. श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवतांतू तंगेले विवरण दित असं की नित्यानंद प्रभू नवदी पावन जत्ताची देवाक मेळूक गौरांग महाप्रभू मेळूक प्रयत्न करता आशिल्लो आणि त्यांनी नंदनाचार्य म्हणल तांगेल घरकडे पावताची. नंदनाचार्य ओड एक भक्त आशिल्लो तांका हे अवधूत आईल पळयलेची पूरा कडेन भोवनू कोरनू अति सुंदर जावन आशिल्ले हे रूप नित्यानंद प्रभूले तांगेल घरकडे येतना तांकां स्वीकार करता. आम्ही आयकलेलाच की वैष्णवा भजन सांतू नित्यानंद प्रभूले नरोत्तम दास ठाकुरान म्हणलेले निताय पद कमला कोटी चंद्र सुशीतल जे छाय जागृत जुरा. कसं म्हणाल त्यांनी नित्यानंद प्रभूला पदकमला कश्यस मळरी एक चंद्र नाही कोटी कोटी चंद्र तंगेले तसले ते अनुग्रह आमकां मेळचे भाग्य म्हणून नंदनाचार्य लेखता आणि तांकां स्वीकार करता. तांकां कळत की तेन्ना चैतन्य महाप्रभूक कळत की नित्यानंद प्रभू नवदीपांतू पावला म्हणून आणि पूरा तांगेल आशिल्ल्या एसोसिएट्साक
चैतन्य महाप्रभू सांगता पळ म्हाका एक सोपान पडलेलं आसा काली कसं सोपान म्हूण सांगता वा म्हूण सांगून सांगता एक व्हड एक रथ येयलो त्या रथान तुका न्हू अति सुंदर जावन आशिल्ले एक पुरुष तांगेले रूप कशें आसा म्हळ्यार तांणी नील बण्णाचे धोती घालून आनी मात तेका एक नील बण्णाचे टर्बन घाल्लेलें आसा हातांतू एक कमंडलू धरला आनी व्हडान चमकून येता आसा आनी निमगे येता आसा काय तांणी निमाय पंडिताल घर खंय म्हूण सगळ्याले निमगे येता आसके निमाय पंडित म्हणल्यार कोण साक्षात चैतन्य महाप्रभू तांगेले सान आसतना नांव आशिल्लें निमाय पंडित म्हणून सगळ्याले कसं निमगे येता आसा निमाय पंडिताल घर खंय म्हणून तेन्ना त्यात सगळ्याले निमगे येता हे कोण म्हणून तुमकां गोत्त आसुया म्हणून तसले एक रूप खंय आसा म्हूण पळोवन सोदून काडी म्हणटाची चैतन्य महाप्रभू आनी चैतन्य महाप्रभूले मूड कशें आसता म्हळ्यार साक्षात हलधर बलरामाले मना घेवन तांणी प्रार्थना करून आसताची चैतन्य महाप्रभू तदनंतर श्रीवास पंडिताक न्ही हरिदास ठाकुराक सांगता तुम्ही नवदीपांत वचून हांव स्वप्न पळयलेले तसले हांव तुमकां विवरण दिलां न्हय तांकां सोदून हाडी म्हणून तशी श्रीवास पंडित आनी हरिदास ठाकूर नवदीपांत पुरा घरकड वचून सोदताची ऑलमोस्ट कंटिन्यूस जावन 9 घंटो थई हंगा थई घरकड वचून वैष्णवा तांगेले सन्यासी घरकड गृहस्था तांगे थई कोण देवा वयर विश्वास करनाची तांगेले घरकडे पुरा कडेन वचून सोदताची चैतन्य महाप्रभून आदेश दिल्लेलो आसा आमकां कशी पूण कोण तांकां सोदून हाडका खंय मेळना तिले नित्यानंद प्रभू खंय मेळना तिले तांणी हांव सांगताची हे चैतन्य महाप्रभू गौरांगा आमकां सोदून खंय मेळ्ळी म्हूण देवा म्हणून तेन्ना गौरांग महाप्रभू कळटा नित्यानंद प्रभूले कसले मूड म्हणून तांणी पुरा तांगेलो आशिल्ले एसोसिएट्साक घेवन नंदनाचार्याल घरकड वताची नंदनाचार्याल घरकड वतना कसं पळोवचें अति सुंदर जावन तांणी स्वप्न पळयलेले व्यक्ती नित्यानंद राम थंय बसून आसा एक त्रोणारी आनी पुरा तांगेलो आशिल्ले एसोसिएट्स साष्टांग नमस्कार घालताची नित्यानंद प्रभूक चैतन्य महाप्रभू समेत साष्टांग नमस्कार करताची नित्यानंद फूल देहांतू अति सुंदर जावन आशिल्ले फूल तिलक सकट आसा अशी दिसता की वृंदावन दास ठाकुरान सांगिल्लें आसा की अमृत पिल्लल वरी आशिल्ले ते मूड नित्यानंद रामा पळयतना येता आसा तांगेले एक हास पळयलें पुरो म्हणून गौर सुंदराक भारी खुश जाता नित्यानंद प्रभू तेन्ना दूर तुकून पळयता गौर सुंदराक पळयले लेची हे देवा गौरांगा मनान दिसता उल्लोच एक शब्द देना नित्यानंद प्रभूक शिकेलेले ते सुंदर रूप गौरांगाले आतां तुमगेल्या मुखार आसमू देवा म्हणून दिसता नित्यानंद प्रभूक ते गौररायाले सुंदर रूप नित्यानंद प्रभू पळोवन मग्न जाता आनी
श्रीवास पंडिता सांगता पळय श्रीवास पंडिता श्रीमद भागवतम हाडी श्रीमद भागवतमान तू देवाल विषय एक श्लोक सांगिल आसा ते वाज येता त्या श्लोकाचे अर्थ अशी आसा की देव कृष्ण परमात्मू अति सुंदर जावन मत्तेरी कसला मोरा पंख घालनस कन्नाक कनका फूल आणि हळदुवे वस्त्र घाललस अशी तळमळत की सुंदर भंगराचे तशी तांगेले रूप आस गळ्यांतू वैजंती माल घाललस आणि पूरा गोपा तांगेले ಒಟ್ಟು तनी वृंदावनाक भायर सरलेची वृंदावना भायर सरतना तांगेले पदकमलाचे अच्चू पूरा वृंदावनाचे भुंच वैरी ताजे अच्चू येतस आणि कृष्णाल ಒಂಟಾರಿ कोळल दवरून ते वाजयतस आणि पूरा गोपा त्यांनी कृष्णाले गुणगान करतस श्रीमद भागवतमांतू धनची स्कंदांतू 21st अध्यायांतू 5 श्लोके बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रात्वास कनक कपिशम वैजयंती च माला रंध्रार्वेणुरधर सुदया पूरयान गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशाद गीत कीर्ती अति सुंदर हे श्लोक म्याची पुढे मस्त पंत ऐकलेलं असं सुखदेव गोस्वामी काही आचवेर आकर्षण झालेलं तशी मस्त विषय आम्ही या श्लोकावैरी आम्ही ऐकलेलं असं अशी नित्यानंद प्रभू हे ऐकून बोचुकतात नित्यानंद प्रभूक ऐकलेल्याची आणि थोड्या वेळानं त्यांनी उठेताची आणि नेलारी त्यांनी लोळताची अति सुंदर विंगडेक भजन तुम्ही वैष्णव भजना वळर ऐकूनस का ते शेअर करू प्रयत्न करता लोचनदास ठाकुर आले ये भजन अक्रोध परमानंद नित्यानंद अभिमान शून्य निताय नगरे बदाया फेडाया कसं म्हणतं असं नित्यानंद प्रभूक तांका कोप म्हणलं येना म्हणून नित्यानंद रायाक आणि तांकां फॉल्स प्रेस्टेज फॉल्स इगो म्हणलं ना म्हणून पुरा कडेन तांणी नगरांतू थंय हांगा भोंवत आसाची इथे भोंवत आसाची अधम पतित जीवे तारे अधम पतित जीवे हे यत्न करत असत त्यांनी चैतन्य महाप्रभू आदेश प्रकार नित्यानंद प्रभू आदम पतित खई सकळ जीव आसा हे आमगेल तसल अनकंडिशनल सोल त्या सोल साक पतित जावन आशिल्ले आमगेल तसल सोल साक घर जागे घर घर वचून आपयतस हरी नाम मंत्र तिचे न बलिया कसले का हरिनाम महामंत्र दिवचे का डिस्ट्रीब्यूट करू का बलिया पूरा कंडिशन सोला का हरिनाम मंत्र दिवचे का नित्यानंद प्रभू घरा घर वचून दिता असं म्हणत असं मागीर कसं म्हणत असं
जारे देके तारे काहे जनते तृणाधारी अमर किनियालाह बल गौर हरी कशी बत्तस अशी नाही की आदेश दिवनु ತಂಗೆಲೆ ಮುಖಾಂತು तणदवरनु मग्गुन घेतस पळयची ए जीवा जीव जागो म्हणताच पळा मी पळयची कशी पुणी कोरनु हरिनाम महामंत्र म्हणयाची तुमका गौरहरील प्रार्थना केली म्हणजे री मक्का तुम्ही घेवी येत हांव तुमका कसं सेव करू काय तयार अस म्हणून मागीर कसं म्हणटाची हे बाली नित्यानंद भूमेगादिक जाय सोनार पर्वत जेना दोलयते लोटाया म्हण सांगू न्हू नित्यानंद प्रभू नेला लोळतस खंय इथे लोळतस आमगेल कतिरी कशी पुणी कोण हरिनाम सांग्याची म्हणून सांगून लोळतस ते लोळतसतना कशी दिसतस भांगराज पर्वत नेला लोळल बरें दिसतस हे अतिसुंदर लोचनदास ठाकुरान सांगिल्लें आसा मुखार सोनू चैतन्य महाप्रभू आदेश प्रकार नित्यानंद प्रभूना हरिदास ठाकूर लोट कसा पुरा केला म्हणले सखीचरण देवीदासी सांगू वता आसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण सगळ्यांके नित्यानंद त्रयोदशी शुभाशय आता मी ऐकलींचे नित्यानंद प्रभूला बाल्याविषयो तदनंतर तांका संन्यासी त्यांनी वर्ताची तीर्थक्षेत्र पुरवतात त्यांनी आणि ते दीक्षे जात तांगेला आणि तदनंतर त्यांनी चैतन्य महाप्रभू का नवद्वीपांत मेळ्ळल विषयो आमका ब्रजगोपी माताजीना आणि मुरलीधर चरण प्रभूना चंद कोण सांगून दिलेलं असा आता आम्ही एक तांगेल लीले पळया व्हेरी फेमस लीला जगाई आणि मदाई तांगेल लीला अशी की नरोत्तम दास ठाकूर तांगेल भजनंत एक सांगताची दीना हीना यताचिलो हरिनामे उद्दारिलो तारा साक्षी जगाई मदाई कृष्णाला पवित्र नाव कितले परम शक्तिशाली असं म्हळारी ते इवन पापींत पापेशिलांक उद्धार करतके आणि तक साक्षी कसला हे जगाई आणि मदाई लीला चैतन्य भागवत मानतो वृंदावन दास ठाकूर सांगताची की या कलियुगांतो आम्ही सकड एक नाही एक रीतीने जगाई आणि मदाई म्हणके असाची आणि या लीलेच नरेशन इतले शक्तिशाली अस की या आम्ही विनीत भावानं विनीत हृदयानं आम्ही या काणी ऐकला अर्ताय जस्ट ऐकला अर्ताय मात्र आमका त्या सेम कृपा आणि त्याचे प्रभाव कसं जगाय आणि मदाई वयर जलला त्याचे आमका मेळच्या साध्य असं म्हणाला वृंदावन दास ठाकूर सांगताची सो या लील कसं म्हणाला एक संक्षिप्त जावन आम्ही पळया नवद्वीपांतू नित्यानंद प्रभू का आणि हरिदास ठाकूर तंका आपण चैतन्य महाप्रभू त्यांनी आदेश दिताची की तुम्ही सकड घर घराक वचून हरिनाम वितरण कोरका दिवका सकड घराक प्रत्येक मनशाक मेळणं तुम्ही हरिनाम दिवका तांक सांगू का कृष्ण आराधन करायची कृष्णाला नाव काढ्याची
कृष्णा तुमगेल आननी अम्मा, तुमगेल जीवनाचे श्रेष्ठ संपत्तू कृष्ण, तुम्ही तागेल नाव काढ्याची म्हणून सांगू का म्हणून आदेश दिता चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद प्रभू कनी हरिदास ठाकूर कैकोळ. त्या आदेशा प्रकार नित्यानंद प्रभू आणि हरिदास ठाकूर एक 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 घरकडे एक एक जनाक मेळलो त्यांनी मागताच तुम्ही हरिनाम कर्याची, देवाल नाव काढ्याची, कृष्ण आराधन कर्याची म्हणून सांगून सांगताची. भीक मागता त्यांनी. ಕೆಲವು जन त्या ऐकून त्यांनी ओपून घेताचे, त्या हरिनाम ऍक्सेप्ट करताची आणि जप करू शूर करताची. ಕೆಲವು जन सांगता की अयो अन्नी मूर्ख जन अंक पिश जला म्हणून सांगून अंका टीक करताची. ಕೆಲವು जन सांगताची की आम्ही श्रेष्ठ ब्राह्मण, आमके विधी शास्त्र आजी पुरा विषय गोत्तस, तुम्ही पुरा आमक सांगून देऊ का म्हणना देवाल विषय आमक सक्कड गोत्तस अंगदकून वचा वचा म्हणताची. ಕೆಲವು जन म्हणताची अंका ही पळा अन्नी चोरसची जाको म्हणूची अशी हरिनाम काढ्याची म्हणून घर घर येऊन सक्कड पळयतासची घरकड कसं असं म्हणून मागीर येऊन चोरी करची प्लॅन गेला. अंक आत्ता धावडाया तुम्ही घराला येवच्या सोडकाची म्हणून पुरा नमून नमन रीती तांका रिॲक्शन्स जाता असता. जलारी हरिदास ठाकूर आणि निताई त्यांनी या कसले सक्कड पळयनांची, तांका रिझल्ट कसल मेळता म्हणाल पळयनांची. त्यांनी केवल आमगेला गुरुना आदेश दिला की आम्ही हरिनाम सक्कड जना देऊ का, म्हणजे उद्धार कोर का म्हणून सांगून त्यांनी सक्कड कडेन वचून हरिनाम दिता असताची. आणि डेली सांजी म्हणताना येऊन चैतन्य महाप्रभूक ताजे रिपोर्ट दिता असताची. आज आज आम्ही प्रचार करताना कसं जाल्ल्या, कितली कडे चमकलीन चम्मी कसं सकट जाल्ल्या म्हणाला सांगताची. तशीची त्यांनी मस्त आनंद जाऊन भज गौरांगो लहो गौरांगो लो कहो गौरांग भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेर नाम रे, ए जना गौरांग भाजे ते हमारा प्राण रे, भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेर नाम रे म्हणून सांगून इतले आनंद जाऊन हरिदास ठाकूर आणि नित्यानंद प्रभू सक्कड कडेन या पद सांगता सांगताची सक्कड घरा वचून नाव दिता असताची, हरिनाम दिता असताची. त्यांना एक वेळ त्यांनी येताना त्यांनी पळयता की एक कडेन मस्तेक नमुने लढाईशी जातास हडहडान कोण की दोन जन उलयता आसाची, त्यांनी पिऊन आसाची, त्यांनीची जगाई आणि मदाई. त्यांनी ते जनाला निमगित आहे कसं जत्तास इथे अंग एक नमुने गुंपू कुडवला अंगीत लढाई जत्तास त्यांनी कोण ते दोन जन उलयतासाची इतली होडान इतली पिऊन पुरा. त्यांतही अशील जन सांगता की हन्नी महान पापी जगाई आणि मदाई. ऍक्च्युली अन्नी ब्राह्मण कुलांतू जन्म जलाल तांगेला जगदानंद आणि माधवानंद पंडित म्हणून. जलारी वाईट संघात पडल निमती इतली पापी जाऊन गेल्यांची त्यांनी कर ना ती पाप ना पळय अंगा आमगेल संघ चांगस म्हण जलारी ते आमक चांग जेवच्या सोडता. जलारी आम्ही वाईट जनाल संघ अंतस म्हण जलारी आम्ही कितले होळे कुलांत असोची कितले लायकाचेर स्थितीर असोची त्या आमका सकल घालत गॅरंटी. सो आम्ही चांग संघांत असू का म्हणाल केन्नाय पळोवन घेऊ का. सो हांगा जनान सांगतास त्यांना सांगता नित्यानंद प्रभू हे ऐकून मस्त खुशी जाता का.
तो सांगता हरिदास ठाकूरा लागी, अरे हरिदास पळय, इतली पापींत पापी असच्यानी जगाई आणि मदाई तांका आम्ही हरिनाम दिल्ली म्हण जाल्यार चैतन्य महाप्रभूले नाव आनिके आम्ही सक्कळांक ग्लोरिफाय करूयात. सक्कड कडेन आनिके आमगेल ह्याची की अधम जललांक पतीत जललांक पावन करच्या. सो आम्ही अंका हरिनाम दिव्या वचा म्हणून त्यांनी थयशील जन म्हणता यो तुम्ही जो तांक हरिनाम दिवच्या वचू नकाची. त्यांनी इतले पापीन पापी त्यांनी घर नतील खामना, त्यांनी मांस खाताची, त्यांनी पित्ताची, भायल मनशा भात दिताची, सकट जनाक कितली की त्यांनी मर्डर केलेलं असं. सो तुम्ही तांगेला वचू नकाची म्हणताय. ज्याला नित्यानंद प्रभू इतले करुणाळू की ताक दिसता ना हरिनाम आम्ही दिवकाची अंका म्हण सांगून त्यांनी जगाय आणि मदायला वचून नित्यानंद प्रभू सांगता की तुम्ही हरिनाम घेयाची, देवाल नाव काढ्याची, कृष्णाल नाव काढ्याची, कृष्ण आराधन करयाची. कृष्णची तुमगेला लाईफ अँड सोल तुम्ही कृष्णाका नाव काढ्याची म्हणता. त्यांना जगाय आणि मदाई अशी पिऊन असतात आणि पळयता की अशी कसलं कृष्णाला कसं ताक आराधन करका. तुम्ही आता वत्ता की ना अंग दाखवून तुम्ही कसं म्हणलेकला आम्ही नाव काढच्या. तुमका आमगेल विषय गोत ना आत्ता अंग दाखवून वच्चाची पण थांग धावदान घेन वत्ताची. नित्यानंद प्रभू आणि हरिदास ठाकूर धावन 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 वत्ताची ते दाखवून तांका मागशी दाखवून जगाय आणि मदाय मागशी धावन तांका मारू पळयताची. जलारी कशी पुणी कोरनु नित्यानंद प्रभू आणि हरिदास ठाकूर थंय दाखवून धावना चुक्कोन वत्ताची. आणि त्या दिवस संजे एत्तरी चैतन्य महाप्रभूक त्यांनी या जल्लेलं शिला अशी जल्ल्या म्हणाल्या सांगताची. आणि सांगता की चैतन्य महाप्रभू लागी की आम्ही अंका नित्यानंद प्रभू सांगता की आम्ही अंका हरिनाम दिवका. या दोन भावांक आम्ही उद्धार करका. सो या नित्यानंद प्रभूला इच्छा असत की या दोन्ही भावांक आणि इतली पिऊन मदमत्त जावन असाची हंका हरिनामांत मदमत्त कोण सोडका आम्ही. आणि वत्ताना अंगेल सावळी पळून सावळी लागली म्हणजे जन गंगांतू नावच्या वत्ताची शुद्ध जावच्याक. जलारी आम्ही अशी कोरका की अंका हरिनाम दिवन अंका शुद्ध कोरका की तांगेल्या सावळी कोणाके लागल्यार त्यांनी पवित्र जावका तशी नमने अंक कोरका म्हणाले एक इच्छा. नित्यानंद प्रभू पळय कितले दयाळू असं नित्यानंद प्रभू, कितले मर्सीफुल त्यांनी. तशी सांगून एक दिवस त्यांनी नेक्स्ट डे वत्ताना त्यांनी पळयता की जगाय आणि मदाय एक कडेन असताची येऊन कोरनो. त्यांना नित्यानंद प्रभू तांगेला वचून सांगता की तुम्ही कृष्णाला पवित्र नाम घेयाची, कृष्णाक आराधन करयाची, तुमगेली या मानव अशी जन्म वेस्ट कोण घेऊ नकाची, कृष्णाला नाव काढयाची तुम्ही म्हणून. त्यांना मधा एक जोर कोप येता आणि तो कसं करता तागेल पिवचे शील त्या मात्य बुळकुळस नवा थज्जेन काणू नित्यानंद प्रभू मारता मात्याक. मात्या दಕ್ಕೂನು नित्यानंद प्रभू रगत भळ भळ जानो. जलारी नित्यानंद प्रभू कसं करता ते अशी ह्या बैसून ताका पायार पण सांगता की नक्का मधाई तू हरिनाम घ्या, या मानव जन्म वेस्ट कोण घेऊ नकतो. तू हरिनाम घ्या, याची जीवन याची मानव जन्माची परफेक्शन. सो वेस्ट कोण तुगे लाईफ तू इतले पाप कोण नसतले जलारी अत्ते अनेक समय वच्चनी तू हरिनाम घे, कृष्णाल नाव घे, कृष्ण आराधन करी, कृष्णा का आनु अम्मा म्हणून घे म्हणता.
तेन्ना वापस मदाय जोर कोप येता आणि वापस मरू येताना जगाई म्हणता की मदाय राबय तुका पळयना तागेल दोळ पळय तागेल तोंड पळय कितले साधू जावन असतो तो कितले की ताक मारू चमकलारी तो इतले कृपामय आस की तो आमकां पवित्र जाल्लेले नाव दिवचे येतास ताका मार नका म्हूण म्हणटा तेन्ना जगाई नुतर राबता ह्या सुद्दी चैतन्य महाप्रभूक पावता चैतन्य महाप्रभूक मस्त कोप येता की मिग्गे भक्ताक अन्य अशी अपराध केला वा हांकां सोडा म्हणून कूडले चैतन्य महाप्रभू थंय येवन तागेल सुदर्शन आपयता आत्ता हांव तुमकां नाश करता म्हणून तेन्ना नित्यानंद प्रभू जगाय आनी मदाय आनी चैतन्य महाप्रभू मध्ये येवन सांगता प्रभू आमगेला ह्या कसला दुष्टा तांकां संहार करची न्हय जाल्यार तांगेले अंत आशिल्ले दुष्टते नाश करचे ते दुष्ट प्रवृत्ती नाश करचे तू तांकां मारू नज तू तांकां क्षमापण दिवन तांकां हरिनाम दिवका म्हणून नित्यानंद प्रभू चैतन्य महाप्रभूला मागताची तेन्ना आनी तांणी सांगता तुम्ही ह्या करचे तसले कसले ना मधायन म्हाका मारू येताना जगायन म्हाका तांकां तडसिले ताण म्हाका रक्षण केलें म्हणून हे आयकून चैतन्य महाप्रभूक मस्त खुशी जाता तांणी जगायक पटोवन धरताची जगायक तो पटोवन धरतना तो कितले परमानंद जात की तो भाव विवोर जावन थंय पडता आनी रडता ताका कृष्ण प्रेम मेळटा चैतन्य महाप्रभूला दाखून कितले खुश जाता तो थंय लोळून रडता देवाल नाव काढता त्या पळोवन मधाई सांगता म्हाकाय कृष्ण प्रेम तू दिनावा या प्रदान करनावा म्हाका आम्ही 2 जण भावान ओटू पाप केलेलं असं कसं केलं रे आम्ही इक्वल जाऊन केलेलं असं मग तू तर दिनावा म्हणताना चैतन्य महाप्रभू सांगता की तू अक हरह नाही कसला म्हणारी तू मी गेला भक्ताक अपराध केलेलं असं ताक मारलेलं असं मिगेल भक्ताक कसले जल म्हणजे हांव सैसिना तू मक्क पुण्या केल्यार वाडना जला मिगेल भक्ता तांकां अपराध केला रे तांकां कसले केला रे वैज्यान सैसूत जायना माफी ना म्हणता तसे जाय म्हण जाला रे मिगेल त्या भक्ताक कोणाक तू बाद दिला की नित्यानंद प्रभू लागीची माफी माग ताण या केली म्हण जाला रे ते कृष्ण प्रेम तुक मेळटले म्हणून तेने नित्यानंद प्रभू मदाईका फोटोन धोरन तांकां क्षमापण दिवन तांकां हरिनाम दिताची सो पळय हांगा इतले पापिष्ट जलल आशिल्ले पापी पशी पापी जलल आशिल्ले जगाई आनी मदाईक ताई उद्धार केलेले आमगेले नित्यानंद प्रभू सो आज तांगेला आविर्भाव दिवस तांगेला आविर्भाव दिवसांतू तांगेल चरण कमलांतू आम्ही मागून घेवया की आमकां सदा तांगेल चरण कमलांतू स्थित जावत तसले एक अवकाश तांणी कोण दिवका आमकां आनी तशीच चैतन्य महाप्रभूला कृपा आमकां मेळची तशी आनी आमी हरिनाम लायक जावन विनम्र भावान आनी विनीत हृदयान आमी काडची तशी जावका म्हळ्यार मागून हांगा हांव ह्या लीला राबयतास नेक्स्ट हर ग्रेस ब्रजप्रेमी माताजी कंटिन्यू करताजी हरे कृष्णा अन्नी लोकनाथ हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी महाराजाला शिष्य रिसेंटली हांगेले इनिशिएशन जाल्लेलें आसा आनी भागवत पुराण कोंकणीन तू अँकर जावन सेवा केलेली आसा आनी चॅन्टिंग ग्रुपांतूय आसाची आनी वैष्णव भजन संध्यान तू कीर्तन से भारी लायक कोण सांगून ताजे अर्थूय आमकां सांगून दिलेलो आसा आनी त्या सेवा आनी करता आसाची सो तांकां हँड ओवर करता आसा ओवर टू ब्रजप्रेमी माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी रोजीस दंडोत प्रणाम थैंक यू माताजी मस्त सुंदर तरीकेन तुम्ही जगाई मदायल पास्ट टाइम सांगले मंगल प्युरिफिकेशन खातीर मस्त धन्यवाद
आज ऑस्पिशियस ओकेशन अंतू मुरलीधर चरण दास प्रभुजीले कृपे तगोन हावाजी नित्यानंद महाप्रभूले फायनल हाऊस होल्ड पास टाइम्स आणि फायनल पास टाइम्स डिस्कस करू ट्राय करता प्लीज म्हाका क्षम करा ती कसं नाही हांव चुकी उरलेली चैतन्य महाप्रभू जगन्नाथपुरींत असताना त्यांनी साऊथ इंडिया टूरा वत्ता ती तशी साऊथ इंडिया टूरा गेल तेन्ना त्यांनी नित्यानंद महाप्रभूक पुरा जगन्नाथपुरीचे हँड ओव्हर करून वत्ता ती जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरींत तू कशी हरिनाम स्प्रेड जावका कशी हरिनाम कृष्णा कॉन्शियसनेस कशी स्प्रेड जावका म्हणून सांगून वत्ता ती तशी त्यांनी वापस येईल तेन्ना त्यांनी पळयतात की कशी मस्त सुंदर तरीकेन तू मस्त लायक तरीकेन तू नित्यानंद महाप्रभून हरिनाम पुरा जनकू दिला थंय म्हणून तशी तांकां ऐकून प्रोग्रेस ऐकून तांकां मस्त खुशी जाता मागीर ताजे नंतर त्यांनी नवद्वीप तांगेले गांवा बागी त्यांनी योचना केलें तेन्ना थंय कृष्णा कॉन्शियसनेसाची प्रोग्रेस मस्त उणी असता तशी तांकां थोडे दुःख जावन त्यांनी सांगता ती त्यांनी तांगेले मस्त मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल फ्रेंड नित्यानंद महाप्रभूक बेंगॉला वचून थंय समेत जगन्नाथपुरींत कशी त्यांनी कृष्णा कॉन्शियसनेस पुराजनाक दिल्या तशी कृष्णा कॉन्शियसनेस दिवका म्हणून त्यांनी ऑर्डर दिता ती हे ऑर्डर नित्यानंद महाप्रभून मस्त खुशीर एक्सेप्ट करून न्हू त्यांनी बेंगॉल नवद्वीपा वता ती नित्यानंद महाप्रभूले अनेक नाव कसं म्हणलं अवधूता म्हणून तशी नित्यानंद महाप्रभू प्रेयर समेत आम्ही पळवत नित्यानंद अवधूत एंदूर वसुधा प्राणवल्लभ तशी त्यांनी ह्या अवधूत पोझिशन त्यांनी सोंड घालून त्यांनी नवद्वीपा गेले तेन्ना त्यांनी अशी बार्डी जेवचेक त्यांनी डिसाईड करता ती तेन्ना त्या गावाचे हेड तांगेले नाव सूर्यदास सरकार म्हणून तांगेले दोन चेले चेडू तांगेले नाव जान्हवी देवी आणि वसुधा म्हणून त्यांनी नित्यानंद महाप्रभूक पळून तांकां मस्त आश असता की नित्यानंद महाप्रभू लुट्टू वर्डीक जावका म्हणून त्या फुलफिल करूक नित्यानंद महाप्रभू जान्हवी देवी आणि वसुधा माता तांगे लुट्टू त्यांनी वर्डीक जाता ती आणि कवी कर्णपुरा म्हणून एक कवी असत तांगेल प्रकार त्यांनी तांगेल पुस्तकान बरयला की ह्या जान्हवी माता आणि वसुधा माता त्यांनी रेवती आणि वारुणी देवी बलरामाला वायुसल इन्कारनेशन ह्या युगांत म्हणून त्यांनी सांगता ती तशी वाडीक गेल्या नंतर वसुधा माता दोन्ही चेडूवाक त्यांनी जन्म दिता ती तांगेल नाव वीरभद्र चल्लेल नाव वीरभद्र म्हणून आणि चल्लील नाव गंगादेवी म्हणून वीरभद्र समेत मुखार वचून त्यांनी वरिष्ठ वैष्णव जाता ती कशी तांगेले नित्यानंद महाप्रभू कशी त्यांनी हरिनाम स्प्रेड करत आशिल्ले कृष्णा कॉन्शियसनेस पुराकड स्प्रेड करत आशिल्ले तशीची हानी समेत ते रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवन कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करच्यान तू मस्त एक मुख्य रोल घेतात त्यांनी आणि वसुधा माता वीरभद्र आणि गंगादेवी तांकां जन्म दिलेले थोड्या दिवसांतूच त्यांनी अर्थली पास टाइम्स त्यांनी एंड करता ती आणि देह त्याग करता ती त्यानंतर जानव माता ह्या दोन चेडूवाक तांगेले चेडूशे पोसून तांगेले चेडूशे पळोवंक येता ती मागीर कशें जाता म्हळ्यार जानव माता समेत मस्त मस्त चैतन्य महाप्रभू लायनांत आमी पळोवं मस्त वरिष्ठ वैष्णवी त्यांनी तांगेले पूत वीरभद्रा आणि मस्त वैष्णवाक इनिशिएट दिता ती फायनली त्यांनी आम्ही ह्या समेत पळयत की मस्त आचार्य नरोत्तमदास ठाकूर श्रीनिवास आचार्य अशी पुरा जणू त्यांनी जानव मातेले आश्रय घेऊक मस्त उत्सुक असता ती कसं म्हळ्यार त्यांनी तितलो वरिष्ठ वैष्णवी असता ती तशी फायनली कसं फायनल पास टाइम्स नित्यानंद महाप्रभूले कसं म्हळ्यार एकचक्रधाम नित्यानंद महाप्रभू खंय त्यांनी जन्म घेतील ह्या भूमींतू खंय तांगेले अपियरन्स जालेले थंय एकचक्रांतू त्यांनी एक मंदिर स्थापन करता ती थंय एक डीटी स्थापन करता ती त्या डीटी प्राण प्रतिष्ठा जाता तेन्ना तांगेलें नाव आसता त्या डीटीसल नाव आसता बंकिम राय म्हणून तशी ह्या डीटीस लेफ्ट सायडान तो आमी पळयत श्रीमती राधाराणी डीटी आस आणि राईट सायडान आमी पळयत जान्हवी देवी डीटी आस अशी
ह्या टेम्पलाचे प्रीस्ट त्यांनी सांगतात की नित्यानंद महाप्रभू फायनल पास टाइम्स परफॉर्म करताना त्यांनी ह्या भंकीम राय ह्या डीटीज अंतू त्यांनी मर्ज जातात ती त्यांनी त्या डीटीस वचून सर्वत ती अशी त्यांनी अर्ली पास टाइम सेंड करतात ती म्हणून त्यांनी ह्या स्क्रिप्चर्स दिला आणि विंगड कसने डिटेल्स हज बघी इतलं आमका मेळना हांची मेनली बंकिम राय त्यांनी इन्स्टॉल करून असतात ती आणि फायनल पास टाइम्स येताना त्यांनी तांची डिटेल्स अंतू त्यांनी सर्वत ती म्हणून दिला अशी आम्ही नित्यानंद महाप्रभू तांगेले आम्ही कृप तांगेले आशीर्वाद आम्ही कशी घेवत म्हळ्यार आमगेल गुरुल मूलक नित्यानंद महाप्रभू बलराम त्यांनी आदि गुरु तशी आमगेल गुरुल मूलक आम्ही नित्यानंद प्रभू कमी नित्यानंद प्रभूला आम्ही एक्सपिरियन्स करत तशी गुरु म्हळ्यार त्यांनी लिव्हिंग मॅनिफेस्टेशन ऑफ आदि गुरु नित्यानंद महाप्रभू त्यांनी तांगेले कृपेल तुगुनू आमकां आमी भक्त आमगेल तसले भक्तांक भक्ती मेळचे साध्य आस आणि इन जनरल आमी नित्यानंद महाप्रभू लाईफ म्हळ्यार पळयल्यारी पुरा युगांतू ऑलमोस्ट त्रेता युगांतू लक्ष्मण जावन त्यांनी कितले जते तितले सेवे करता ती इवन दो तांकां वनवास वच्चे अगती ना जाल्यार त्यांनी वचून पुरा 14 इयर्स त्यांनी नीद सोण त्यांनी श्री रामचंद्र आणि सीतामाताल सेवे करता ती द्वापर युगान समेत बलराम जावन तांगेले होड भाव जावन त्यांनी सेवे करता ती आणि समेत विंगड तरीकेंतू धाम जावन द्वापर युगान समेत वृंदावन धाम त्यांनी जावन त्यांनी सेवे करता ती आणि पिकॉक फेदर जावन आणि फ्लूट जावन ज्युवेलरी जावन कशी जाता तशी कंचन मरे जाता त्यान मनेरी नित्यानंद महाप्रभू कृष्णाले सेवे करूक बलराम कृष्णाले सेवे करूक ट्राय करता ती अशी आमके समेत ह्या ऑस्पिशियस नित्यानंद महाप्रभू आविर्भाव दिन दिवसांतू कशी आम्ही सेवा भाव नित्यानंद महाप्रभू तुकून शिकेत आणि नित्यानंद महाप्रभू तुकून आम्ही भीक मागेत म्हणून आम्ही पळवत आणि आम्ही ह्या ऑस्पिशियस ओकेशनांतू ऑपॉर्च्युनिटी घेऊन नित्यानंद महाप्रभू तुकून आम्ही मागेत की आमके तशी सेवा भाव मेळ्ळो थोडे पुणी आम्ही ह्या अनर्थ तुकून दूर येवन कितले जाता तितले कृष्णाले सेवे करून कृष्णाले चरणारविंदांतू आशक आम्ही ट्राय करका म्हणून आम्ही मागया थँक्यू हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्णा अनंतानंत धन्यवाद आज